słowa, oczy Ewa modi, Ewa rokan bieli, Ekut smoga wami, Amci wola solosa, Amci garza urgota, Amci dora urlasa, Zoi, 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 zorbes fora. Amci mora zondosa, Amci garza urgota, Amci dora urlasa, Zoi, 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 zorbes fora. Zogleagi kucivi, Zogleagi kuslavu, Zogli deva burgi, Ozmi amci vami, Amci mona zondosa, Amci garza burgota, Amci gora ulasta, Zoi, 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 zorbes mora. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. Jezu Gurbadio. ह्याचे मीस आमी भेटयता आमच्या तरणाट्या पासत. आमची तरणाटी आयज आपले वार्षिक उद्घाटन करता आनी त्या पासत तांचे वरवीं जातलो वावर आमी देवाच्या हातान घालून तांचेंय जिवीत देवाच्या हातान आमी घालुया. तांचे पासत आमी मागुया आनी देवाक आमी वाक आणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बागीवोन पावलू रोमकारांक बरोवंक म्हणटा. शुभ खबर परगोडटात, तांची पावलां कितली सोबीत. तुमकां सगळ्या फिरगोस तरणाट्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या नव्या गोंवळीक वर्साक आमी सुरवात दितना जेजूक आमकां जोन एकल्याक आपलो शेस जावंक आमंत्रण दिता आनी आमकां शुभ वर्तमानान परगोटूंक एक किरीत कार्य दिता. आयच्या काळांत तंत्र आनी विज्ञानांत उदरगत जाल्यांत शुभ वर्तमान परगोटून आमकां एक आव्हान. पूण जेजू आमचेर विस्वास दवरता आनी आपले मिसांव फुडें व्हरूंक बागीवोन कार्लो आकुतिसान केल्ले ते भाशेन आमी करूंक आपले कृपेन आमकां भरता. पिडेंक सांपडलोलो तेन्ना ताणें शुभ वर्तमान परगोटपाचें आव्हान आपल्या हातांत घेतलें आनी समाजीक माध्यमान वापरून जेजूची बरी खबर आख्ख्या संवसाराक परगोटली. ह्या तरणाट्याची प्रेरणा घेवन शुभ वर्तमान परगोटून त्याच जेजूची कृपा ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदां चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सोवे
आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. वादळ मोडांसून सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटलायलो आनी कालोखाच्या फाल्यांनी रेवड्यायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवोटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हणलें, हांगा पोरयान ये, ह्या फुडें शीम उतरूं नाका. हांगासर तुजी गोरविश्ट लारां फुट्टोलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. ह्या आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. अनेक पावटी गाऊया. तारवार बसून कांय जाण दोर्यान भोंवताले. भायल्या व्हडल्या दोर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. ताणें पळयलीं सर्वेस्पराची कर्तुत्वां आनी सागोरार ताणें केल्लीं विस्मितां. आमचो जबाब एकाच उतरान वादळाचो वारो ताणें उटयलो आनी दोर्याची लारां उपरासो अशीं केलीं. मोलबा पोरयान ते पावले. मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतार तांचेर आयलो कांपेरो. आमचो जबाब तेन्ना आपल्या दोलदीरपणान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आटेविट्यांतले ताणें तांकां निवारले. ताणें वादळ सुसुरीत वाऱ्या इतलें तोंड केलें आनी दोर्याची लारां शांत पडलीं. आमचो जबाब ती तोंड जाली म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बोंदरार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विस्मितां पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. आमचो जबाब बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले
दुसरें चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सोगल्या खातीर मेला जाल्यार सोगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेता ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवन जालो ताचेच खातीर जेवच्याक तो सोगल्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमोणे कोणाकूच आमी ओळखोना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमोणे जियेताना ओळखलो, तोरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखोना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले आनी आतां सोगले नवे जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सगळीं उबी रावन उद्गाराक आमी गायन गावया. B10 पान 27. B10 पेज 27. 5वो श्लोक आमी गावचो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोड या आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकान भरोसोर ल्हारां व्हड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वाऱ्याशी हुशार न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटा, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थोंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या मोगाच्या तरणाट्यानो, ही काणी तुमी आयकल्या आसतली आनी तरी पूण ही काणी आयचें शुभ वर्तमान आमकां सोजमून घेवंक
जायतो आदार जाता. एक दीस एका प्लेनीन एक धाकटें भुरगें प्रवास करतालें आनी हो प्रवास चालू आसतना एक खोर टर्ब्युलन्स त्या प्लेनीन जाता. खोर टर्ब्युलन्स, प्लेन सारकी हिसपा भायर आलोंक लागता आनी थंयसर बसलेलो सगळो लोक उचांबोड जाता, भियेता. आनी ह्या सगळ्या उचांबोडा मदें हें भुरगें शांत थंयसर बसून आसा. आनी त्या भुरग्याक कुशीक बसलेल्या एकल्या दादल्यान ताका विचारलें, ही प्लेन हालता, सगळो लोक उचांबोड जाला, तुका भिरांत दिसना? आनी ह्या भुरग्यान त्या दादल्याक जबाब दिलो, ना, म्हाका भिरांत दिसना, कित्याक म्हजो डॅडी हो प्लेन चलयता. माय फादर इज ड्रायव्हिंग दीस प्लेन एंड देरफॉर आय हॅव नो फियर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, अशेंच कितें आमच्या जिवितान घडटा. ह्या आधुनीक काळार जायते वादळ, जायतीं मोडां आमच्या जिवितान उप्रासतात. वी undergo or we face and experience a lot of storms in our life. आनी ही वादळ, हे मोड जे आमच्या जिवितान जाता ते जायते फावटी आमी भोव करून तरणाटी एकसुरी आमी ती सोसूंक आमकां पडटा. आमकां अशें दिसता की कोणूच आमकां सोजमोचो ना, हें वादळ, हें मोड थंड करूंक कोणूच ना. आनी असले परिस्थितीन आयचें शुभ वर्तमान आमकां एक आदार दिता, एक देख दिता, एक दिशा दिता. ह्या वादळ मोडांनी आमी कितें करूंक जाय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा एक चित्र पवित्र सोबेचें. आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा एक चित्र आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचें. तें व्हडें खुणायता पवित्र सोबा आनी व्हड्यांत आसलोले देवाचे जेजूचे शीस खुणायता आमी सगळीं. आनी पवित्र सोबा जेन्ना ह्या संवसाराच्या दोरयाचेर चलता तेन्ना, व्हांवोन वेता तेन्ना जायतीं मोडां उप्रासता. पवित्र सोबेच्या मोडार जायतीं मोडां, जायते वादळ आमकां दिश्टी पडटा. पूण हे वादळ, हे मोड चलता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय तें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आमी जेजूक उठोवंक जाय. आमी जेजूक उठोवंक जाय. आनी जेजूक उठयल्या उपरांत जेजू, प्रितीच्या भाव भयणीनो, रोखडोच उठ्ठा आनी मोड थंड करता. आमच्या वैयक्तीक जिवितान ना, पर्सनल लायफ्स, प्रितीच्या भाव भयणीनो, अशेंच घडटा. आमी जायत्या वादळांनी सांपडलेलीं आसा, अदीक करून तरणाटी. we find ourselves in the storms of an identity crisis. म्हज्या जिवितान कितें जातलें, कितें करूंक जाय, कसले जॉब घेवंक जाय, कसलें शिकप करूंक जाय, हांवें कितें करूंक जाय, कितें जातलो, कशें जातलें, सगळे प्रश्न आमच्या मनान एक वादळ उप्रासयता. आनी असले परिस्थितीन आमी जेजूक उठोवंक जाय. आनी ताका सांगूं, जेजू, म्हाका वाटाय. आनी हें केल्या उपरांत प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचें वादळ, आमच्या जिविताचें मोड थंड जातलेंच. आमच्या जिवितान जी आयडेंटिटी क्रायसीस आसा, आमच्या जिवितान जे प्रश्न आसात की फुडाराक कितें जातलें, हांवें कितें करूंक जाय, कित्या पासत म्हाका देवान ह्या संवसारान धाडला, ह्या सगळ्या प्रश्नांचो जबाब आमकां पवित्र सोबा दिता. देवान आमकां जण एकल्याक रचल्यात ताका ओळखूंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी सासणाच्या सासणांक ताचे सोबे रावंक. हे आमी जायते फावटी विसरता. आनी त्या पासत असले प्रश्न, असले दुबाव, असले आकांत आमचेर येता.
God has created us to know Him, to love Him, to serve Him, and to be with Him forever in heaven. This is the purpose of our life, my dear friends. आमी जेन्ना हें मनान धरतल्या तेन्ना सगळे आमचे भितर आसा तो आकांत, आमचे भितर आसा तो भिरांत विरून वेतली. देवाची ओळख घेतल्या उपरांत, जेजू कोण तें आमी ओळखून घेतल्या उपरांत, आनी जेजू इतलो शक्तिवन जावन म्हज्या जिवितान म्हजे बरोबर प्रवास करता हें अनुभवल्या उपरांत प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या भितर आसलेली सगळीं मोडां थंड जातलीं. ह्या भुरग्या भाशेन आमी धिराण कसल्याय मोडाक फुडें करूंक तयार जावंक पावतलीं. आनी हें केल्या उपरांत, हें मनान धरल्या उपरांत की देवान म्हाका आपणा पासत रचला, गॉड हॅज क्रिएटेड अस फॉर हिमसेल्फ, हें जेन्ना आमी ओळखून घेता त्या उपरांत प्रितीच्या भाव भयणीनो आनी किरीत भाशेन म्हज्या तरणाट्यानो, आमी कितेंय आमच्या जिवितान कसलोय निर्णय आमी घेवंक वेता, कितें करूंक जाय, कोण जावंक जाय, कसलें काम करूंक जाय, कसलें शिकप करूंक जाय, कांयच फरक पडचो ना. वॉट वील बी इम्पॉर्टंट इज दॅट वॉट एवर आय डू, आय वर्क टू नो गॉड, टू लव हिम, टू सर्व हिम, and finally to be with him forever in heaven. हें करूंक, हें आमी केल्यार आमच्या मनाचे वादळ जे आसात ते थंड जातले. आमच्या जिवितान दुसरे जायते वादळ आसात. ते डिफरंट अदर स्टॉर्म्स अदर देन स्टॉर्म्स ऑफ आयडेंटिटी, फायनान्शियल स्टॉर्म्स जावं आमच्या फॅमिली स्टॉर्म्स विदीन आवर रिलेशनशिप्स. All these storms can be calmed down by just calling out to Jesus. ही जे वादळ आसा, ही जी मोडां आमच्या जिवितान उप्रासतात, ती जेजूक आमी उलो केल्या उपरांत थंड जावंक शकता. जेजूचेर भावार्थ, जेजूचेर विस्वास दवरूंक गरजेचें. आनी आमकां जेजूचेर खरो विस्वास आसतलो जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, ताची ओळख घेवंक आमकां गरजेची, ताच्या शक्तीची ओळख घेवंक आमकां गरजेची, ताच्या मोगाची ओळख घेवंक गरजेची, ताच्या विस्वाशीपणाची ओळख घेवंक आमकां गरजेची. आनी अदीक करून जेजू म्हजे बरोबर प्रवास करता ही ओळख घेवंक गरजेची. आय नीड टू गेट द नॉलेज, आय नीड टू नो जीसस, आय नीड टू नो हीज पॉवर, I need to know His faithfulness, I need to know His love, and I need to know more than anything else that He is with me, walking with me, traveling with me in this journey of life. And then I will be able to face any storms that come my way. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमची पवित्र सभा जायत्या मोडांनी गुंतलेली आसा, जायत्या मोडांनी सरावंड जालेली आसा, अदीक करून ह्या आधुनीक काळार. आनी आमचो तरणाट्यांची एक जबाबदारी आसा की ह्या मोडान, ह्या वादळांनी पवित्र सभा सांबाळूंक, पवित्र सभा सांबाळूंक, आमचो भावार्थ सांबाळूंक. आमी मोबायल ओपन केल्यारूच जायतीं टॅम्पटेशनां, जायते एक टायम वेस्ट करपाची आमकां एक संवय थंयसर आमकां मेळटा. एक रील तुवें ओपन केल्यार 3 वरां थंयसरूच, पळय की ना? पळय 3-4 वरां आमकां गमच ना टायम कसो वेता तो. आनी हाचेर नियंत्रण दवरूंक आमकां गरजेचें. आमकां सगळ्यांक ही ताळणी आसा आनी त्या पासत जेजूक आमच्या जिवितान दवरूंक गरजेचें, ताची ओळख घेवंक गरजेची. ताची ओळख घेतल्या उपरांत ताचो मोग करूंक गरजेचो, ताचो मोग आमी आमच्या सेवेंतल्यान दाखोवंक गरजेचें. आनी शेकी आमचें जिवीत सरल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता सदांच आसतल्या ही खात्री आमी दवरुया. आयचो विशय प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या तरणाट्यांक आमी वेंचून काडला, ह्या घोडीक वर्साक आमी वेंचून काडला तो वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ह्या विशयाचेर आमच्या तरणाट्यांक मीस जाल्या उपरांत एक सेशन आसतलें, तर तांकां खोलायेन हो विशय हांव सुजमायतलों. तर
एक आमी करुया आमच्या वादळांनी आमच्या मोडान पुर्यान देवाक परगटुया, जेजूक परगटुया, शुभ वर्तमान परगटुया. उबी रावया आणि आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मर्येताय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरुया. ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. आमच्या पाप सायबान आनी हे धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या दिल्ली जबाबदारी वळखूंक, पवित्र सभेची शिकवण भावार्थान दिवंक आनी शुभ वर्तमानाचे दिरादीक परगटणार जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सरकारी मनशां घास घेवन हो आपलो कायदो पाळटात तेन्ना तीं देवाची सेवा करतात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी देवा कडल्यान येता म्हूण वळखूंक, आमच्या भारताचें संविधान राखूंक आनी भारताच्या नागरिकांक आपले जिवीत सोंपेपणीन जिवंक, तांचे हक सांबाळूंक तांकां बापाचो उजवाड मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. अख्ख्या संवसारांत वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. सगळ्या तरणाट्यांनी पवित्र आत्म्यान भरून आपणा लागीं जाता ते भाशेन सगळे सोय घेवन अदीक करून समाजीक माध्यम वापरून शुभ वर्तमान परगटूंक आनी जेजूचे काळजीदार गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची गोटाय मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आपल्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागणें कर आनी तुजे येवजण्यो शार्ती पावतल्यो. तरणाट्या पासत वावुरतल्या आमच्या दर प्रांतीक केंद्रां, डायसिजन यूथ सेंटर आमच्या पाद्रिनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तरणाट्याक जेजूक अदीक लागीं हाडूंक देवाचो आशिर्वाद तांच्या वावराचेर मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. मोगाड बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात, ती तुजे खोशे प्रमाणे शांती पावय म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोबायल फोन आनी उंडो आनी सोरो. बाप्पा, जेजूचे खरे शिश्य कहे सूख वर्तमान परगटपाचें कार्य तुवें आमकां फावो केलाय. होच वावर फुडें वावरूंक जेजूची कूड आनी रगत आमकां गोठाय जावंक ही समाजीक माध्यमाची खुणा आनी उंडो आनी सोरो तुका आमी भेटयता. भेटवणे वेळार आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दाना. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात हरी मोहिमेन आमच्या आत्मेकोवी सोयीच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकडणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, तुका दिन वासूंक आनी वाखाणूंक आमचो नितीचो कायदो. तूं एकूच देव जिवो आनी खरो. सर्व काळा आदी सासनाच्या सासना उगम पोजोळान तूं जियेताय. तूं एकलोच बरो आनी सगळ्या जिविताची सोर रोचना तुवें रोचल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान बोल्ल्याय. आनी तुज्या उजवाडाच्या पोजोळान तूं त्यो दादोशी करताय. देखून हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दोडबार दीस रात तुजी सेवा करता आनी तुजी मोहिमा रूप बगून निरंतरी तुका वाखाणता. तांचे बरोबर आनी सगळे रोचनेच्या नांवान संतोशान आमी तुजो प्रताप गायता. Sorvespor tu, sonani sonzar vola, tuja vojvoda, u sorgi, tu kazo vojzor. Sorvespora cenami, je ta kazo.
या चौथ्या महाप्रतनाची उतरां आमी चितान आयकुया. पवित्र बापा, तूं भोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जाणवायच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणटा. मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी तुजी आपल्या रोचणाराची सेवा करून ताणें सर्व रोचणेचेर राजवटकी जोडच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागोत ओगडायली. तरी तुवें ताका मरणाच्या झाडान सांडूंक नाय, पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलो की नेमलेलो काळ भरतूच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवंडा जावच्याक धाडलोय. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आंकवार मारयेतान तो जल्मलो. पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणेची, कोयद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांदावळ पुर्ती करूंक ताणें आप खोशेन मरण सुसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय, पूण आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आपणा खातीर आमी जियोच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्र आत्म्यांक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें व्हरतें देणें. संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आम्हा मनशांक सुपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा, सासणीक कराराची खुणा करून जेजून दवरला तो व्हरतो संस्कार आमी समोरमच्याक तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशें ती आमकां आमच्या सोम्या जेजूची क्रिस्ताची कूह आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा, तुवें ताका मोहिमेवंत करचो वेळ पावतोच ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणा बोलवी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. मोगाळ बापा, आमचे सोडवणेचो उगडास आमी समरमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, पुनर्जीवन जाला आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगट्टा. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंच तुजे पवित्र सोबेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी काळशीन वांटो घेतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मोयपासान एकठांय आनी तुजे मोहिमेच्या मानाक
जेजू सोबे एक जिवी बोली आमी जावंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी बेटवणी कोत्ताव त्या समेस्तांची काकूत कोर. भोव करून तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाची, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या आर्स बिस्माची, सिमियांव आमच्या अवशिलेर बिस्माची, पवित्र सभेच्या समेस्त घोवळ्या आनी सगल्या दोरमुणेऱ्यांची, तशेंच ही बेटवणी करतल्यांची हांगा हाजीर आसतल्या आनी सगळे तुजे पोचेची काकूत कोर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची दया कर. आनी जांचो बाबा तूं एकलोच अळकताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा, आंकवार मारये, देवाचे माये सांगता तिच्या पोती बागयोन झुजे आनी तुज्या धर्मतान भोगतां बरोबर आमा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकांच्या आनी मन्नांच्या कुसटेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रोचणे बरोबर आमी तुका वाखाणूंक पावूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवंशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. मोगा वांटप D30 पान 60 D32 पेज 42 64 सॉरी.
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या उमडीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवंक सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. एर सोगल्यांनी बसचें तोन्नाटीं उबी रावचीं. सिस्टर यो बी बसत. लोकांन बसचें तोन्नाटींच उबी रावतलीं. आतां आमचो पयलो सोपूत आसतलो, ओत आसतलो. इट वील बी इन इंग्लीश. मिकेली आमचो प्रेजिडेंट ओत वाचतलो. तुमी ताचे फाटल्यान रिपीट करचें. सारा पास्कांची वात घेवन आसतली. सोगल्यांनी वाती पेटोवंक आदार करचो तरणाट्यांच्यो. आनी मिकेली फाटल्यान तुमी व्हडल्यान हो ओत म्हणचें. ओत जाल्या उपरांत हांव मागीर फुडले सगळे अनाउन्समेंट करतलो. तरणाटी जी कोण लेट पावल्यांत कॉरिडोरांत वयर कोयरो फांद आहात तीं सगळीं देंवून सकयल येयात. इगोर्जेंत येयात. फॅन ऑफ करी. स्टार्ट करू. Dear Jesus, Dear Jesus, our youthfulness, मातशें फाटल्यान रिपीट करचें. मिकेली व्हडल्यान मूड. dear Jesus, Dear Jesus, our youthfulness our youthfulness is your beautiful gift is your beautiful gift to us all. to us all. You have blessed us You have blessed us with a lot of potential. with a lot of potential. Our parents, siblings, friends, friends, and all our near and dear ones and all our near and dear ones. only add up Who you had, to our joy of our living. to our joy of From the time of our conception from our time of conception till this very day, till this very day. your guiding presence Your guiding presence has never left our side, has never left our side, for which for which we are greatly indebted to you. we are greatly indebted to you. Sweet Jesus, Sweet Jesus, as we thank you as we thank you for this new pastoral year, for this new pastoral year, we place before you we place before you all our joys, all our joys, sorrows, difficulties, difficulties, and challenges, dreams, dreams, and aspirations. and aspirations. Bless us Bless us in building bonds in building bonds of unity, unity, love, love, and service, and service, thereby growing thereby growing in holiness in holiness and glorifying and glorifying your holy name. your holy name. Guide us, O Lord, Guide us all and help us and help us to be obedient to be obedient to the authorities to the authorities and work together and work together in spreading in spreading your kingdom. your kingdom. Amen. Amen. बसूया. खेरीत भाशेन हांव खूब खुशाल आयज कित्याक इतलीं तरणाट्यांक हांव पळयतां. आमच्या उल्याक तुमी जबाब दिलो आनी आयलीं. सो आय वेलकम ऑल द यूथ हू हॅव गॅदर्ड टुडे. This is the mass of the parish, but specially all the whole parish has gathered to pray for you today. आदी आमी सेपरात मीस करताले हांव. ते मीस 9 म्हळ्यार 9:30 जाता कित्याक एकलो येतालो. हांवें म्हळ्यार ना, ही पाटी आमी 8 करया. आख्खे फिरगोचे बराबर एक मीस आमी समरमतले हांव. कित्याक युतूय फिरगोजेचो भाग. आनी दुसरें कारण म्हज्या मोती आसलेलें, युथाचें मीस जावं दोतनीचें मीस जावं फिरगोजेचें सगळीं मीस एक. ही सेपरात कशी ना. थिंग आमकां जायतें करूं मेळटा. तियात्र करूं मेळटा, डान्स करूं ना, तें सगळें ना.
मीस एकूच मीस मागण्याची वस्त मागण्याचें वातावरण मागण्याक मान आनी जेजूक उदी करून मान दिवन आमी तें समरुया आनी म्हज्या उल्याक ह्या सगळ्या थोरणाट्यांनी कान दिलो देखून हांव तांकां दिनवासतां हे रीत भाशेन म्हजो येवकार आनी दिनवास एक्चुअली ताका येवकार नाका तेगलो गांव तो फादर रिगन मार्टिन्स तो तेगल्या गांवां येयला आपणागे आवयचे बरें येयला न्हू नॉट ओन्ली हीज फिजिकल मदर गॉरेटी मार्टिन्स बट ही तालिगांवची इगोज ताची आवय हिंग तो जल्मला हिंग तेगे सगळे चडशे संस्कार जाले आनीकूय जायते संस्कार घे पावले तेगे जाल्यात तर ह्या पासत हांव ताका येवकार दितां आनी दिनवासतां की ताणें म्हजें विनोती मानून घेतली आमच्या तरणाट्या पासत मीस भेटोवंक आनी हें फॉर्मेशन सेशन करूंक जेन्ना असले कार्यक्रम करता जायत पाद्री चाच पडटा आनी आज आयतार जाल्ल्यान जायत्या पाद्रींक तांचे गवळीक जबाबदारी आसा पूण ताणें रोखडें आमचे पासत चोय फ्रॉम एनदर डायसीस ही केम टू आर डायसीस ऑलवेज बी ग्रेटफूल म्हाका जायती हांव पावणे आठांक कोणाक सांगता ही तालिगांवची एक व्हेरी ब्युटिफूल हॅबीट 8 प्रोग्राम म्हणल्यार 2 मिनटां आसता येतलो तेदो म्हणल्यार मुगे आठ सारकें काळी सारकें हातीं पावलें बाबा लोक येतलो येशना पूण येयलीं तुमी तुमकां दिनवास फादर तुका थँक्यू ओदीक सोबीत तें दिसलें म्हणून आमचो फादर डॉमिनिकूय आहा आनी फादर टोनी आहा आनी फादर टोनीक हांवें फोन केलो केरांत मातशें मिस्साक वयता कित्याक फादर मारयाणाक घातलो पूण पावस येता न्हू तेका आनी कित्याक पूण तेणें म्हणलें हांव बाबा हांव वयतां फादर टोनीन म्हणलें आपणाक मीस आहा आनी तें पूण तरी आसतना आय वील कम फॉर युअर इनॉग्रल इट वॉज व्हेरी ब्युटिफूल आख्खी पॅरीश सगळीं आहात लौकीक आहात आनी हे फिरगोचेंत वावुरतले यादनीक भाव आहात न्हू आनी पादिगारूय जूंय आहा ताणें म्हाका सकाळ फुडें 5 वरांचे मॅसेज घायल्या ऑल द व्हेरी बेस्ट आर यूथ मिन्स मी अलॉंग विथ द यूथ आनी सिस्टरूय आहा आमी सगळीं वावुरल्यांत हो दीस आयज घडोवन हाडून उतरां बरीं ताजी तो खूंय आहा थिंगसोत आमचे पासत मागता ताका लागून तुमी यूथ मुगे न्हू तुमी यूथ सिस्टर एस पी गे न्हू तुमी यूथ पादिगराली आमी फकत पादिगराक आदार कोता तुमकां गवळीक आनी ओतमीक आनी क्रिस्ताचें मार्गदर्शन दिवंक हें म्हणून हांव आनी आयज फादर डॉमिनिकाक बरें हांवें सांगूं ना फादर डॉमिनिकाक तूं देव म्हण तेणें 7:30 म्हणलें हांवूय येता आमगे तित्यू न्हू तो बरें दिसता तो आसा फादर येना आपूण येता म्हणून लागलो थोरणाट्यां उर्बा दिवंक तितीवान उर्बा दिवपाचें आनी आपणागे दोये केंसां जाणवाय दोये न्हू सिल्वर केंसां जाणवाय आमचें सोबें वांटपाचें सो फादर डॉमिनीक तुका येवकार म्हाका बरें दिसलें हांव येतां रोखडो ब्रेकफास्ट गेलो आनी येयलो ना तेज्यान सुसेगाद रावूं जातालें तेगे मीस जाल्लें तेका सांजे मीस आहा आनीक पूण तरी पासून तो आमचे पासत येयलो आतां विनोदी तरणाट्यांक कित्याक जायत पाटी आसा आतां मिसा येयली न्हू झुपकून कुशमान गेलीं निमाणें गायन चलतना लोक रावतलो तुमी सगळीं हॉलांत वयतलीं ती भिरांत जायते पावटी आमी प्रोग्राम करता मिसा आसताय मागीर कुशमान कोण ना आहलो मिसा पन्नास मागीर 5 लोकूच मेळनाय ताका लागून सगळीं गायन सुरू जातना भायर वयतलीं हॉलांत आनी आमचें एक्सको टीम आहा ती तुमकां गायड करतली ह्यो वाती तुमी घरा वचचे न्हू थिंग एक बॉक्स आहा त्या बॉक्सान घालती हॉलांत एक बॉक्स आहा तितून घालती कितें मुखार करचें हें सारा नाजाल्यार मिकेली सांगतलो आनी ह्या वर्साक तुमी मिकेलीचें नांव जायतें आयकतल्यात ह्या वर्सा म्हगे फेवरेट मिकेली फुडल्या वर्सा आनी कोण कित्याक तो प्रेजिडेंट जालो न्हू ताका तापोवपाचोय आनी ताका वयर काण नका वयरू दवरपा मुसता सकयल तें तुमी एड करचें फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 83,640 रुपीज बुधवारा दीस जालां 13,110 रुपया सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आयज वेलनस फॉरएवर फार्मासी हेल्थ कॅम्प कोत्ता 9:30 ते 12 पर्यंत ब्लड प्रेशर वेट चॅक डायबिटीज आनी कन्सल्टेशन कोणाक हें सगळें चॅक करूंक जाय तुमी येवचें आनी फायदो काडचो हांव पादिगराचे वतीन फादर मारयाणाक देव बरें कोत्ता आमचे मोदें थोडे दीस तो 10-12 दीस आसलो पूण मिसाची बॅट समरुमून म्हाका आनी फादर डॉमिनिकाक ताणें जाय तो आदयलो हांव पादिगराच्या नांवान आनी तुमच्याय तालिगांवकारांच्या नांवान ताका दिनवासता तो म्हणटालो आपूण थोडे दीस आसलो 10 दीस पूण लोक कितलो मोगाड आनी हांवें लगूच पडलो आमगे लोक सांक्रिस्तीन ताका मेळटालो फादर तूं आमचे बरें राव यो आसा तूं आमचे बरें राव तो हिंगसोत गेल म्हूण आतां भुरग्यांचें मीस करून तो वेतलो भलायकेचे प्रश्न सम हेल्थ इश्यूज ही इज गोईंग फॉर हिज ट्रिटमेंट आनी ह्या वर्सा ताका ह्याच पासत सेवे मुक्त केला रिलीव केला सो दॅट ही टेक्स केअर ऑफ हिज हेल्थ अँड वी होप नेक्स्ट इयर he returns back to serve the archdiocese with his vigor and energy. And Father, तूं गेल म्हूण
तालिगांव इगोचे देर दांपना ना म्हूण आमगे काळजा देर दांपना तूं केन्ना यो आमी तुका सदांच मोगान आनी आपुरबायेन येवकार दितली आनी तुजो परामोस तुका बरे भाशेन तुका पळयतली. सो थँक यू फादर मारियान फॉर ऑल द सर्वीस दॅट यू रेंडर्ड इन दीस 10-12 days. फाल्यां सोमारा दीस स्नान जाता जुवां बातिस्त आमी म्हणटा सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट हाची दोबाचीक परब मिसां सदांचे भाशेन सकाळीं 6:30 आनी 7:30 सांजे 5:15 वाजता तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप देवाच्या उतराची मोडणी वांटो घेवंक हांव उलो मारतां. शुक्रारा दीस जुनाचे 28 सांजे 6 वाजता मीस उपरांत परम संस्काराक मागणी 8 वाजता आशिर्वाद. सोनवारा दीस जुनाचे 29 बागेन पेद्रू आनी पावलो हाची दोबाचीक परब. मिसां आमचे इगोर्जेन सदांचे परी सकाळीं 6:30 आनी सांजे 7:30. ऑल्टर सर्वस जमात 3:30 वाजता. इंग्लीश मीस 6 वाजता. त्या दिसा कारांजाले इगोर्जेंत बागयोन पेद्रूची परब. मिसां थंय 6:30, 8 o'clock and 9:30. 9:30 फेस्ताचे मीस. ह्या आमी कोडीत कोत्ता कित्याक जायत पण म्हाका फोन येताय फादर थिंग मीस कितल्यांक हिंग मीस कितल्या हांवें अनावन्समेंट केल्याय तुमी मागीर नोटीस बोर्डाचेर चोयचें. आनी तांकां आमी बरें हावंडे पाठयता आनी तांच्या फेस्ताची परबी दिवन देवाचो आशिर्वाद मागता. फुडल्या आयतारा कलेक्शन पिटर्स पेन्स पाप साहेबाच्या वावरा पासत उदार म्हणून तुमी तुमची देणगी दिवची. फुडल्या आयतारा सिनियर सिटीजन प्रोग्राम सिनियर्स हॅव टॅलंट सांजे 6 वाजता हॉलांत जातलो. तुमी येवन सिनियर्सांक उर्बा दिवंक आमी मागता. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक माशेदाले मोरोड 6:30, नोमशेंत 8 वाजता, विमेन ऑफ होप 5:30, अल्कोहोलिक एनोनिमस जमात सकाळीं 10:30 ते 12 पर्यंत. मुगे युथाक हांवें एप्रिशिएट केलें. फादराक दिनवासल्यान तुमकां लोकांक एप्रिशिएट कोना जाल्यार जायतें उणपण म्हाका कित्याक हांवें जेन्ना तुमकां कितेंय करूंक उलो मारला यू आर व्हेरी रिसेप्टीव एंड यू ऑल रिस्पॉन्ड बाय डुईंग वॉट आय आस्क. आनी आयजूय तुमकां मागलें बांक खाली सोडात तुमच्या तरणाट्यांक धाडात तुमी आयल्यान. सो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासता. उबी रावया. चड वेट काडचो न्हू भुरग्यांचें मीस आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. यूथ पडे हातीन 2 लायन कोण मातशे भायर सरात. गायन गावया तुजो दोर बोरगोडनार कोर F22 पान 9 आनी 6 F22 पेज 96. Zuya wasa, zuya wata, zuya kota, zuyu loida. Doyave tuka borgodu, doy priti dochina maru, sorves volave.